तो पयलो इशू जो ह्या पावसांत व्हांवन रस्त्याचेर आयलो लौकीक तो म्हळ्यार कोळशाचो. तो खंयच नाशिल्लो, तो अकस्मात आयलो सारको, कळ्ळें तुका. सगळ्याक पळय चवथ कशी जाली. चवथ बरी जाली. आनी तो कोलाचो विशय जो म्हणटा तो बी असो न्हू की कितें प्रॉब्लेम जालो आनी येयलो असो. तो मुद्दम आबोल म्हणजे मार बी टायप आसता पळय, आपोवन हाडलो. सो ते रेल्वे मिनिस्ट्रीन एक पोस्ट घातलो. ते आपले डेव्हलपमेंट अपडेट दीत आसता आपले सोशल मिडिया वयल्यान. तितून तो कोळसो आनी अदर एक्टिविटीज बी म्हणटा जालो. तेजे गोंयचे जे ओपोजिशन पार्टीजांनी तो पीक केलो किंवा तुमी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस वा पब्लीक स्टेटमेंट करता आसतना एक उलयता, पण एक्च्युअल सेंटर काम करता आसतना रेल्वेच सांगता म्हणून रेल्वेच सांगता. सो तेजे उपरांत क्लॅरिफिकेशनूय एक येयलें की बाबा तें अशें न्हू म्हणून. पूण आतां पळोवंक गेल्यार रेल्वे वयले ते पोस्ट पयलीं फर्स्ट पोस्ट आसलो तो सुद्दां पळोवपाक मेळना म्हाका दिसता तो डिलीट केला. सो ते एक करून तेंच्यांनी डिलीट ते आंगार येतकूच आतां एक आतां सगळे कडेन स्क्रीनशॉट आहा. पण तो एक गजाल अशी की मिनिस्ट्रीन आपले बरें एक डेव्हलपमेंट दाखोवपा म्हणून केलो तो स्टेटीक बॅकफायर जालो. सो हेजें डबल इंजीन आशिल्लें जोयल बाब. आमकां अशें दिसलें की एक कोळशाचेर चलता आनी एक लायटीचेर चलता कशें. सो कोळशाचेर चलता तें इंजीन काडून तांकां लिपोवन दवरचें पडलें, कारण तें जर इंजीन दाखयलें सामकें सगळे जाण फुरियोज जातात. सो दीस इज एक्झॅक्टली अ केस लायक वॉट लौकीक सेट. देर वॉज नो इशू अँड सडनली देर वर फायरवर्क्स ऑफ कोल. So how are you looking at it? Self goal? The self goal, Pramod, issue asat, the fear is always there. You know why the fear is there? Now the unit, railway ministry has made one statement and it became a trigger point. This double track from Hospet to Vasco now it will help them in transportation of coal and अशें म्हणून तेणे statement केलो ore and other things. So that became a trigger point. But the underlying fear is always there that there will be coal expansion when double tracking comes about, because right now we have a cap of around 9 million tons. 9 million tons is the capacity handling of MPA. तेजे भितर फुडें वयता वयता they are trying to expand it to 19 million tons, and eventually the proposal is to get into 41 million tons by 2035, and that is where High Court has stepped in. I mean, petition has been moved in High Court that this is not acceptable, that Goa will be a coal destination and all of that. So underlying fear asaच की expansion जातलेंच म्हणून. If the center has given them a go ahead, 2 berths have been expansionaक तेणी दिले, facilities ती दिली, that is very obvious that there is going to be an expansion. There is a projection. Projection asaच. So this became a trigger point where तेणी एक स्टेटमेंट केलो आनी सगळे चडून पडले. जे तर स्टेटमेंट करूं नाशिल्लो जाल्यार गोडे आतां जावचें नाशिल्लें, but some time in the future definitely this will come up. This is also probably for the first time railways are on record. Yes. Mentioning the word coal. Yeah. Although पांडुरंग बाब तांणी फक्त कोल मेन्शन केलो ना, तांणी ओरय मेन्शन केलो, तांणी अदर हे मेन्शन केल्यो, टुरिजम मेन्शन केलें. पण बोवाळ जालो कोला वेल्यान म्हाका दिसता, कारण फर्स्ट टायम रेल्वेन सांगलें आपल्या तोंडान की हातूंतल्यान कोळशाची तुगेली हें जातली, येरादारी जातली. तुका दिसता ताजेर मागीर सरकारान स्पश्टीकरण दिलें की आमी कोल हँडलिंग वाडोवची नात बी म्हणून. आज तें ट्वीट डिलीट जालां. सो हो जो एक विरोधाभास जाता, तो विरोधाभासा कडेन तुमी कशें पळयतात? म्हाका हाचेर न्हू प्रमोद की सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केला आयज, ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तो म्हणटा की काँग्रेसच्या गव्हर्मेंट जेन्ना आसले स्टेटीन आनी दिल्ली तेन्नाच हो डबल जो ट्रॅकिंगाचो जो DPR आसा तो तयार जाल्लो. म्हणजे हेका आतां वर्सां जाल्ली, हेका 12-13 वर्सां जावन गेली हेका ह्या गोश्टी. सो आतां हे झगडून किंवा हे करून काय फायदो ना. पूण एक की दर फावटी गोंयकारांची फसवणूक अशी जाता की सरकार सांगता एक आनी घडटा एक. म्हादयच्या सुद्दां केसीन ट्रायब्युनल असो तेन्ना अवॉर्ड येयल्लो तेन्ना जर ओगी राविल्ले जाल्यार सरकाराच्या आंगार चड येता नाशिल्ले जाली म्हणून ते सरकारान आपूण जावन सुप्रीम कोर्टान घातलें आनी आमकां तें मान्य ना म्हणून सांगलें आनी थंय वाडोवंक घेतलो विशय. कोलाचो विशय तसोच आहा. जेन्ना MPAचो एक्सपान्शन चालू आशिल्लें तेन्नाच खबर आशिल्लें की कोळसो आनी बाकीच्यो ज्यो कार्गो हँडलिंग आसा त्याची क्षमता कॅपॅसिटी वाडोवपा खातीर तेजें एक्सपान्शन सुरू आसा म्हणून. पूण तेन्ना ना तशें ना अशें ना करून हे सगळे सरकार आमकां गोंयकारांक फसोवपाक लागले. आनी आतां हे क्लियर जालें की हे जे सगळे प्रोजेक्ट आशिल्ले तेजो मूळ जो आसा तो कोळसो किंवा आनी कार्गो हेचेर जो वाहतूक आसा तेज्या खातीरूच डबल ट्रॅकिंगाचो विशय आशिल्लो. हे आतां क्लियर जाला. सो हे जे तेंच्या मनान आसा तांकां खबर आसता पूण ते लिपयतात.
पूण ते कशें ना कशें भायर सरता. जशें तुवें म्हटलें की तेणी इंडियन रेल्वेन आपले हें सांगपा खातीर म्हणून Correct. डेव्हलपमेंट सांगपाक म्हणून जशें लौकिकान म्हटलें की ट्वीट केलें आनी सांगलें की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो म्हणून. आनी तातूंत तेणी म्हटलें की कोल, कार्गो, टुरिजम आनी आयर्न ओर हेज्या ट्रान्सपोर्टेशना खातीर हें करता म्हणून आमी. Correct. सो हें स्पश्ट आसा.